फाटल्या दिसांनी बिफोर असेंब्ली टायमार सीएमा बरें बसलोले आमी रिगार्डींग द सेम इश्यू मीन्स गोंयकारां वोटींग रायट दिच म्हूण. सो नाव आमकां पत्ते आमी सगळे बसून सीएमाको प्रपोजल पतोवन वी विल सी दॅट गोवन गेट अ रायट टू वोट. प्रोसिजर प्रमाणे ते कॅन्सल केलें. आतां आमचे जायते भुरगे आनी जाणटे पासून गेलो आसा पोर्चुगेज पासपोर्ट करून आनी आतां ब्रेक्सीट येवन ते मातशे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. आतां इफेक्ट हो आमकां जाता. आमगे लोक भरपूर भायर गेले, आमगे वोटर्स उणी जाले, आमगे म्हणून आख्खे गोंयचे 27,000 उणी जाले. मायग्रंट्स भरपूर येयलो आसा गोंयांत. इलेक्शनाक भरपूर इफेक्ट जावपाक शकता सगल्यांकूच. आमी रिक्वेस्ट केलो आमगे आरेमा जेन्ना पर्रीकर रक्षा मंत्री जाता तेन्ना सी ड्युअल सिटीजनशीप दिवची आनी रायट्सूय दवरची म्हण आमगे गोवन्सांक. ते कितें जाता कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे ते जायना अशें म्हणटा ते. आतां एक्चुअल पोजिशन कितें जाता तें खबर ना, कित्याक पयर पासून ते एक लोया मैदानान मिटींग घेतली कोणें पोर्चुगेज रायट्स पळयाचेर दवरपाक गोवन सायड आहा पोर्चुगेज पासपोर्ट होल्डराक. सो म्हाका दिसता ते कॉन्स्टिट्यूशनान ते बसना तेमगेलें. केंद्रान कायदो करून लोकांचो हक्क तांकां दिवचो म्हूण वेळीचो आमदार बेंजामीन म्हणटा. आतां गव्हर्मेंटान काळजी घेवपाक जाय कित्याक आमगे रायट्स दवरपाक. कित्याक आमगे भुरगे जाणटे गेले पळय ते फकत पोटा लागून गेल्ले आसाय. कित्याक हिंगा सर्वीस मेळना म्हणून गेले ते. हिंगा सर्वीस मेळ्ळें जाल्यार वचनासले. बरी सर्वीस मेळ्ळें जाल्यार लेजिस्लेशन पास करून सेंट्रलान म्हाका सुद्दां रायट्स दवरपाक इनिशिएटीव घेवपाक जाय गव्हर्मेंटान, सेंट्रल गव्हर्मेंट. ना कॅन्सील जालें तें सांगता, पूण म्हाका म्हणून इफेक्ट सगल्यांक जातलो. म्हगेलें एक 3.5 जालें, नावेली तशेंच 3.5 आसाय, बाणावले तशेंच. आमगे सालसेटी मेजॉरिटी आसाय हय. सो आमकां इफेक्ट चड जातलो तो. ऑलरेडी आरेमा सांगलें, आमी सीएमा कडेन डिस्कस केल्लें तें. प्रत्येक म्हणल्यार प्रोविजन ना तें दवरपाक. सो सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक लेजिस्लेशन पास करून दवरपाक जाता, नाल्यार ना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.